रुपये. विशाल रोड्रिगस पाणीर 1000 रुपये. जॉयसन मिशेल तावरो किन्नीगोळे 1500 रुपये. जुलियो डिसोजा इरा 500 रुपये. विन्सेंट डिक्रूज मियापदव 1000 रुपये. क्लारा सल्डाना फजीर 500 रुपये. मेरी डिसोजा अँड कुटुंब फजीर 1000 रुपये. बर्नर्ड क्रास्ता बेळा 1000 रुपये. अम्ब्रोज डिसोजा अँड कुटुंब मेरमाडी 2000 रुपये. जोकिम डिसोजा पनीर 2000 रुपये. जॉन पिंटो अँड कुटुंब मम्मेंबळ 1000 रुपये. मौरिस कुटीना सुनंगळ 500 रुपये. एलिस डिसोजा कणंतूर कुटताजी 200 रुपये. मार्सेल डिसोजा पांडिकट 600 रुपीस. अँटोनी डिसिल्वा अम्मेंबळ 500 रुपये. जॉन अनिता डिकोस्टा कुर्नाड 600 रुपीस. अब्दुल खादर हारिस मुडिपो 1000 रुपये. मौरिस डिसोजा इरा 1000 रुपये. मरिया जयराज इरा 1000 रुपये. हिलरी वेगस अँड कुटुंब पंजा 200 रुपये. वेरोनिका डिसोजा संपिळा 500 रुपये. वेरोनिका डिसोजा इरा 250 रुपीस. मिलियाना लोबा अँड कुटुंब सुनंगळ 500 रुपये. डेलिशियस सल्डाना अम्मेंबळ 1500 रुपये. ब्रायन एलिशा अल्मेडा राणीपुर 1000 रुपये. क्लारा डिसोजा लूड्स 500 रुपये. लॅन्सी शांती पिंटो मोगानाड 500 रुपये. ज्योती अँड जेनिस बीजे 300 रुपये. रीनन मिनेझस लोरेटो 500 रुपये. अनिता पिंटो बीजे 200 रुपये. प्रेम पिंटो अँड कुटुंब देरेबाईल 1000 रुपये. रॉय रोशन डिसोजा अँड कुटुंब पेरमन्नूर 2000 रुपये. रेन्सी तावरो अम्मेंबळ 500 रुपये. फेलिक्स जुलिएट अँड कुटुंब मंजनाडी 1000 रुपये. फ्रिस्टन जेस्टन डिसोजा मंजनाडी 500 रुपये. ॲश्ले डिसोजा कणंतूर कुटताजी 1000 रुपये. नाऊनका मुन्न बीजे 500 रुपये. जीवन शालिनी वेगस अलितूर 1000 रुपये. मार्सेल डिसोजा विजयडका 1000 रुपये. रोशन प्रीता डिसोजा पांडिकट 500 रुपये. जोसेफ कुटिन्ना अँड कुटुंब बोळा 500 रुपये. जे इंटिरियर्स जोसेफ कुटिना अँड कुटुंब बोळा 2000 रुपये. विक्टर डिसोजा इरा 500 रुपये. फिलिप डिसोजा पांडिकट 1100 रुपीस. लुईस डिसोजा लूड्स 500 रुपये. डेनिस डिसोजा मोगरनाड 2000 रुपये. अश्विन डिसोजा एरमाटी 500 रुपये. अविल जॉयलेट पायस पेरमन्नूर 2000 रुपये. अलेक्स वीना डिसोजा मँगलोर 2000 रुपये. रॉबर्ट लोबो अँड कुटुंब 500 रुपये. फ्रान्सिस लॅन्सी मिनेझस मुडिपो 2000 रुपये. प्रवीण विनीता डिसोजा विजयडका 5000 रुपये. मायकल क्लारा डिसोजा मुडिपो 7000 रुपये. चंद्रिका जैन मुडिपो 2000 रुपये. फ्लाविया लुईस मुडिपो 2500 रुपीस. डेल्विन मोंतेरो मियापदव 2000 रुपये. शोन डिसोजा पांडिकट 5000 रुपये. मॅक्ले डिसोजा मुडिपो 3400 रुपीस. डेल्पिन पायस पेरमन्नूर 500 रुपये. आयरिन डिसोजा पेरमन्नूर 200 रुपये. विन्फ्रेड जुलिएट डिसोजा कुर्ला 1000 रुपये. ग्लेन फर्नांडिस गोवा 3000 रुपये. जॉन अनिता डिकोस्टा मुडिपो 1000 रुपये. मार्सेलिन फर्नांडिस मँगलोर 1000 रुपये. बेल्चर मस्करेनेस शिरवा 500 रुपये. मेल्विन फर्नांडिस 500 रुपये. फेलिक्स मिनेझस KMJ कॉलनी 2000 रुपये. फ्रान्सिस मिस्कित 500 रुपये. प्रमिता 1000 रुपये. क्रिस्टिन मिनेझस 5000 रुपये. एवजिन संतमोयूर 500 रुपये. स्टीफन वेगस 1000 रुपये. मौरिस मचादो 1000 रुपये. केनरा फर्निचर 3000 रुपये. फ्रान्सिस 5000 रुपये. मार्टिन फुटाडो 3000 रुपये. वंदिता 1000 रुपये. लॉरेन्स पिंटो 500 रुपये. स्टीफन वेगस 1000 रुपये. जेरिटा लसरादो 1000 रुपये. स्टीफन वेगस 1000 रुपये. बॉलपेन डिसोजा राणीपुरा 5000 रुपये. अल्बर्ट कुटिन्ना 1000 रुपये. सेबॅस्टियन लसरादो अम्मेंबळ 2000 रुपये. सनील आयवन 2000 रुपये. अनुषा 1000 रुपये. मरिया लिविस 5000 रुपये. हिल्डा कॅथरीन 5000 रुपये. विनिता यल 2000 रुपये. अलिस दूजा मिनेझस 2000 रुपये. विजय स्टीफन वेगस 1000 रुपये. तेरेसा डिसोजा एरमाटी 3000 रुपये. जोकिम ए फर्नांडिस 2000 रुपये. HN शेरिया 2000 रुपये. लिल्ली लसरादो ऐकला 1000 रुपये. मायकल ब्राज 2000 रुपये. नावनका मन उद्यावरतावन 500 रुपये. रॉनी रोस मरिया पिरेरा अँड मिटिल्डा पिरेरा 2000 रुपये. लिओ डिसोजा 5000 रुपये. जेरिटा लसरादो 1000 रुपये. किशू स्टुडिओ मुडिपो 2000 रुपये. जॅकोब डिसोजा अम्मेंबळ 1000 रुपये. कार्मिन रोड्रिगस पाणीर 500 रुपये. ग्लॅडिस डिकुन्ना अंचलूर 1000 रुपये. लॅन्सी डिसोजा मोगानाड 1000 रुपये. तेरेसा डिसोजा वर्काडी 500 रुपये. फ्रान्सिस डिसोजा मंजेश्वर 500 रुपये. वायलेट मोंतेरो वर्काडी 1000 रुपये. कोसेस वेगस पेरमन्नूर 500 रुपये. ऑस्टिन प्रमिळा कुटिन्ना इलियर पदव 500 रुपये. कामिल डिसोजा अँड कुटुंब चर्चवाड 1000 रुपये. जॉयस नोरोन्ना कुलशेखर 500 रुपये. मेबल डिसोजा पेरमन्नूर 500 रुपये. ग्रेसी डिसोजा मडंका 500 रुपये. केनेथ पाऊल डिसोजा कणंतूर कुटताजी 1000 रुपये. वीना पीटर डिसोजा कणंतूर कुटताजी 1000 रुपये. वॉल्टर डिसोजा एरमाटी 500 रुपये. विक्टर अपोस वर्काडी 500 रुपये. फेड्रिक डिसोजा कुर्नाड 500 रुपये. लीना लेस्ली मेंडोन्सा आंबेंबळ 5000 रुपये. तसेच आता सांजो देवस्थानचे पुणतलेचे कार्यकारी समितीच्या मुखार येवचे आणि तांचे मनाची वत घेजे म्हणून विनंती करता.
उपाध्यक्ष नवीन डिसोजा, कार्यदर्शी संतोष दीपक डिसोजा, संचालक लिओ डिसोजा, मनोज कुटीना गुरकर, ओजवल डिसोजा गुरकर, रंजित कुटीना गुरकर, जॉयल डिसोजा गुरकर, पीटर डिसोजा गुरकर, स्टीफन प्रकाश डिसोजा गुरकर, लोकेश डिसोजा गुरकर, मार्सेल डिसोजा गुरकर, माइकल डिसोजा ನೇಮಕ ಸಂದು, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯಾದರ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಸಿರಿಲ್ ಕುಟಿನಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯಾದರ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಮಾಧಾನ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಐರಿನ್ ವೇಗಸ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಅಲ್ಪಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಜೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ರಾಜೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಪೌಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಅಗ್ನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ರಜತ್ ವೇಗಸ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಗ್ರೇಷನ್ ಕುಟಿನಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಬೆಲ್ಚರ್ ವೇಗಸ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಜೋಸೆಫ್ ಕುಟಿನಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಲೆನ್ಸನ್ ಕುಟಿನಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಗುಲಾಬಿ ಮೊಂತಿಯರೋ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಕುಟಿನಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಜೋಸಿ ವೇಗಸ್ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕುಟಿನಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ಮೊಂತಿಯರೋ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಕಾಮಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇಮಕ ಸಂದು, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಅಮೇಡಾ ನೇಮಕ संदो, कॅथोलिक सभाचो अध्यक्ष, ICYMचो अध्यक्षीन, YCSचो अध्यक्ष, स्त्री संघटनेची अध्यक्षीन. कोणाक पण मनाची वाद बाकी आसा तर वाचून गेला तर तांणी मुखार येवचें आनी तांची मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं. गवळी बाप आनी तशेंच ह्या पुणशेताच्या रेक्टराच्या नांवी मोगासो येवकार मागता. ह्या महापरबेचो संदेश आसा मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदया. फुडलें वर्स सोम्या जेजू क्रिस्ताचे जल्माचे जुबले वर्स म्हूण पवित्र सभा आचरण करता. ह्या दिशेन प्रस्तुत हें वर्स मागण्याचें वर्स जावन आमी संभ्रमता. मागणें आमचे मदलो आनी देवा मदलो संबंध घट करता. मागणें आमच्या सर्व समस्यांक परिहार लाभयता. जेजून ह्या संवसारांत आसतना शिसांक मागणी करूंक शिकयलें आनी आपणेच निरंतरी मागणी केल्ल्या मुखांत्र संवसाराच्या सर्व अडखळीं वयर ताणें जैत व्हेलें. सांजुजे वास ह्याच जेजूची शिकवणू आनी ताचें जिवीत आपलें करून घेता आनी अशें ताच्या जिवितांत आयिल्ल्या सर अडखळीं वयर मागण्या मुखांत्र तो जैत जोडटा. देखून सांजुजे वास बापाचे विनंतीन आमचे कुटुंब मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब जावन बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. तशेंच ह्या दिशेन ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. देवान आमकां सांजुजे वासा मारिफात केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्घां दिवया. ह्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक आमच्या दानीक हितैशी खातीर आमी मागया. आनी आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात आमचो निवृत्त बिस्प मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोस. तांकां आनी सहबेटवणी करच्या हेरांक आमी सर्वांक मोगासो येवकार मागता. थोडी गरजेची सूचना. देखून तुमची मोबायलां बंद दवरा या सायलेंट मोडाचेर दवरा. मिसाच्या वेळार हर एका मागण्यांक आमी व्हडल्यान जाप दिवची. जावं आमेन या तुमचे सोवे आसो हांगा आमी एका इराद्याक लायिल्ली आसा. सगळीं उर्बेन ह्यो जापी व्हडल्यान दिवन वांटेली जावंक प्रयत्न करया. आमकां कळीत आसा लिन्स कंथारां विंचल्या. देखून जाता तितल्या मापान ह्या कंथारांनी उर्बेन भाग घेवया आनी ह्यो करतल्यो मिसा उपरांत तुमच्याच जाग्यार तुमी सोडच्यो. कुमसराची मांडावळ बायल्या समुदाय भवनांत आसा. हो एक अवकाश वापरा. कुमसा जावन वचूंक. आतां थोडो वेळ मावून रावया आनी आत्मीकपणी ह्या मिसांत भक्तीन भाग घेवच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया.
Social is on Sonia page number 4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो.
जेजू क्रिस्त ते आनी सांत जुझेफ आसा तें म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जुझेफ आसाचें पूर्ण शेतये आज दबाजीक परब ताच्या मानाक हांगासर आसा त्या परबेंत भाग घेवन जुझेफासाक मान करूंक जुझेफासाचो उपकार बावडूंक ताणें आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी तशेंच आमची अर्गां त्या सावाहाण ताच्या पांया तळां दवरून ताची मजत मागच्या खातीर आमी सुमेज हांगासर आयल्या ताच्या नांवान तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. सांत जुझेफास आमकां समेस्तांक सांबाळून दी आनी ताच्या मजतीन आमच्यो गरजो जेजू कडेन सांगून तो सुदारसून दी म्हणून ताचे कडेन आमी मागया. आमी आज क्रिस्ता येण्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराक पावल्या. जेजूच्या येण्याक ही तयाराय जावन आसा. जेजूचें येणें पयलें येणें येदोळूच जाल्लें तें क्रिस्मसाच्या फेस्ता वेळार आमी उडासां काडटा आनी आचरण करता आनी ताका तयाराय जावन आनी दुसरें येणें निमाण्या दिसाक आमच्या जिणेच्या निमाण्या दिसाक तें ताचें येणें आमकां वैयक्तीक तरान जावचें देखून ताकाय आमी तयाराय करूंक आसा. आमी तयार आसूंक आसा देखून तें आमी आज उडासां काडटा आनी हो क्रिस्ता येण्याचो काळ आमकां आमच्या आत्मीक जिणेक उपकार असो जावं दी आनी ह्या मुखांतर क्रिस्त आमच्या जिणयंत सदांच तो रावोन दी आसूं दी म्हणून आमी आशेता. भावानो भयणीनो आज ह्या फेस्ताक आमी आयल्या. जुझेफासाक आमी मान करता आसतना आयच्या ह्या फेस्ताक संदेश मागण्या मुखांतर बरी क्रिस्तांव भावार्थी कुटुंब आमी बांदून हाडया म्हणून तो विशय आमी नियाळ करन आमकां ताचें बरेंपण जोडूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या पथकांची दूख धरन देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया. हें मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर हांव भेटयतां. सर्व तुमची तेसावां देवाक जुझेफासा मुखांतर तें पावोवन दीत म्हणून मागता. संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत मागे वचून जावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सासणाच्या आनी काकूळदारा देवा तुज्या पुताक आमी धावी मेळोवंक वेता. संवसारीक करण्यो आमच्या वाटेर आडकळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवडाय. हे परी
तो आमकां दिवंक येता ते सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. बारूक प्रवादच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुसलेमा तुजी विलापाची आनी कंतीची वस्त्रां काड. सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सोबाई न्हेस. देवाच्या नितीपणाचो शेळो फांगड. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकोट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोबाई दाखयतलो. नितीवतपणा परवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुसलेमा पर्वताचेर उबी राव. उदेंतीक दीस लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतीतावन आनी अस्तमेतावन तांकां एकठांय केल्यान. देवान तांचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोशतात. तुका सोडून ती पांयांनी चलोवन गेलीं. दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेलीं. पूण आतां देव तांकां रयाल पालकेर बसून अशें वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायलांनी देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलच्या खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससनीक दोंगर समतल करूंक जाय आनी दंड सपट करूंक पालकी बरोवंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायलाक सावली दिताली. कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडान ताजे तावन येता तें काकुतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोशान चलोवन व्हरतलो. देवाचें उतार हें. देवाची वडकार. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणां नासलेल्या आमकां परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां ते स्वापांशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसू आनी आमच्या वंटांनी वाळटली गितां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनभवती लेकून मुनोंक लागले. कसली अजब सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली ना. वय सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. जशें नेकाबंद उदकाचें तोंड नव्यान वाळटा
पावलून फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. हर एक पोटी तुमचो उडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पासत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदोळ पर्यंत ती परगट कच्च्यान म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेणी. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडूं. जाणवायेन आनी सारके समजोणेन तो तुमचे थंय भरोवन वमतूं. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन वडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जय. आनी जेजू क्रिस्ताचे सुकुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरोवन येजय. हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. सर्वेस्पुरा सोमारो तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशां कोण देवाचे तारण देखतेले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती आसतना हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलिपू इतुरयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया आबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दन न्हंयभोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मोन बदली जय, स्नान घे जय आनी पातकाचें बोक्साने जोडी जय म्हणून परगट करी लागलो. हें इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतले. दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले. वांकडे तिंगडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशाकुळ देवाचें तारण देखतलें. देवाचें उतर हें
जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, वर्सांवार ह्या पुणशेताक जुजेवासाची परब आचरण करूंक तुमच्या पैकी सबार जाणां येतात आनी अशें जुजेवासाक मान करूंक, जुजेवासाची मजत मागूंक, ताचे तोंड बेसांवां जोडूंक आमकां एक अवकाश. तशेंच ह्या वर्साय तुमी आयल्यात जुजेवासाक मान करच्या खातीर. मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदया म्हणलो संदेश आमच्या नियाळाक आसा आनी हे आमी आज नियाळ करता आसतना कुटुंबा विशांत आमिल्लें परतून आमकां आयकोंक मेळटा आसतना हाचो फळ आमच्या कुटुंबांनी तो जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा म्हणलें तें बरें करून आमी समजून कान घेवचें. पियूस दावो पापसाहेब तो 20व्या शतमानाचो 1903 इसवेंत 1903 इसवेंत ऑगस्टाच्या 4 तारखेर ताका पापसाहेब म्हणून वेंचून काडलो. खडू दुबळो कुटुंबांतलो तो. ताच्या पांयाचे मोचे इतले जोरून गेल्ले ते नवे काडयोंक ताका तांक नातली. पोंदा मोचे जितले जोरून गेल्ले पांय धरणीक लागताले पूण मोचे घालनासतना वचोंक ती रिवाज नातली. हर एकल्यान मोचे घालचे आसले पूण देखून असले परिस्थिती दुबळी काय तांकां आसली आनी देवान पळय ताचे ते व्हडली महिमा केली. देवान ताकाच विंचलो पवित्र सभेक एक नवें रूप दिवच्या खातीर. वो विंचून आयलो पापसाहेब जावन थोड्याच दिसांनी ताणें सगळ्या संवसाराच्या कार्दिनालांक आपयलें एक जमात करूंक. कित्या खातीर ते कार्दिनाल आयले आनी कार्दिनालां कडेन उलोवन म्हणलो आमी संवसाराक दिश्ट घाली जाल्यार संवसारांत आमी कितें पळयता आधुनीकपण संवसारांत इतलें आयलां. लोक देवाक पाठ करून जिवंक तो मुखार सरला. देवाची वळख ना. संवसारांतच सर्ग आमकां म्हणल्यार नमुनेर लोक जिवन आसा. सत नीत मौल्यांचें जिवन तें पुरात ताणें सांडलां. संवसार तो देवा तावन पयस गेला. देवाची विसर पडल्या. ते मात न्ही तो म्हणलो पवित्र सभेक आमी दीस घाली जाल्यार पवित्र सभेन ती भावार्थ शेळला. लोकां ते भक्त उणी जाल्या. लोक मागण्याक गमान दिना. मिसाक येवचें तें उणें जालां. पवित्र सभेत सयत हें आधुनीकपण आधुनीकरण तें येवन ताचें वारें रिगलां आनी असल्या परिस्थितींत तुमकां हांवें आपयलें. आमी कितें करयत तुमी म्हाका सांगा. हें सवाल कार्दिनालांक पापसाहेबान घालें. एकलो कार्दिनाल म्हणलो आमी बरें करिजे जाल्यार विद्या क्षेत्रां विद्या संस्थे आमी स्थापन करया. इस्कोलां आमी स्थापन करया आनी ह्या मुखांतर आमी बरें शिकप आमी भुरग्यांक दिवन ह्या भुरग्यां मुखांतर समाज उद्धार जातली बरी जातली. आनी देखून विद्या संस्थे आमी चडया आनी बरें शिकप आनी त्या मुखांतर बरीं लिसांवां बरीं मौल्यां भुरग्यांक शिकया. पापसाहेब म्हणलो न्हय. आनी एकलो कार्दिनाल म्हणलो आमी समाज सेवा ती चड आनी चड बळादी करया. समाज सेवा पंगडाक आमी मेळून तांचे कडेन समाज सुदरावची वाटो आमी तांकां दाखोवन समाज बरी करूंक
आनी त्या मुखांतर लोकांक आमी बरें शिकोवंक बरीं मावल्यां समाजींत हाडूंक आमी प्रयत्न करया. पाप साहेब परतून तकली हलोवन म्हणलो ना. आनी एक कार्दिनाल जावन आयिल्ली सूचन रेतिऱ्यो आमी प्रारंभ करया. आमच्या लोकांक भक्तीपण येवं दी. रेतिऱ्यो मागण्या जमाती आनी हेणे ताणें असलें भक्तीपणाचें कार्य आमी उगडतना लोकांक येवंक आमी चड आनी चड तांकां आकर्शण येवचें बरी आमी तांकां आपोवणें दिया. आनी अशें लोकां तें भक्त भावार्थ जिवो जातलो आनी तें आमी प्रयत्न करया. पाप साहेब परतून तकली हलोवन म्हणलो ना ना. आतां जाल्यार कार्दिनाल म्हणाले तर तुमीच आमकां सांगा कितें आमी करयत. आनी ते दाडा पाप साहेब म्हणलो तुमी फाटीं वचा आनी बरीं कुटुंबां तयार करा. मागण्याची भक्तीची भावार्थाची कुटुंबां पवित्र सभेक दिया. हांव सगळी पवित्र सभा सगळी समाजाचो नोवी करता अशें पाप साहेब तांकां म्हणालो. कुटुंबांक गमन दिया. बरीं कुटुंबां मागण्याची भक्तीची भावार्थाची तयार करा. हांव सगळी पवित्र सभा नवी करता जुवाळ करता म्हूण पाप साहेब म्हणालो. मुखाच्या भावानो आनी भयणीनो कुटाम म्हणटा आसतना आमी सगळीं कुटुंबाची मनशां. कुटुंबांत आमी जल्मल्या, कुटुंबांत आमी ल्हान मोड जाल्या, कुटुंबांत हांवन आमी आयिल्ल्या. कुटाम जावन आसा बुन्याद समाजीची. कुटाम जावन आसा बुन्याद पवित्र सभेची, फिरगजेची, कुटुंबाची. कुटाम बरें समाज बरी, कुटाम बरें फिरगज बरी, कुटाम बरें आमचें भुरगींपणां बरीं करून भक्तीपणान भावार्थान वाडटलीं. भावानो भयणीनो आमच्या कुटुंबांत गमन आमी दिवंक ह्या वर्साच्या संदेशांत प्रत्येक तरान हें विंसलां आमी आमची कुटुंबां मागण्यांत तीं एकवटली भावार्थाची कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक. आमची कुटुंबां कशीं आसात पळयत आमकां आमच्या बोवारी थोडीं कुटुंबां बरीं आसात. भक्तीपणान भावार्थान माया मोगान एकवटान आसात. पूण आसा थोडीं कुटुंबां थंयसर भावार्थ ना. थोड्यो कुटुंबां भुरगीं नात, भुरगीं नाकात म्हणलीं कुटुंबां आसात. आनी थोड्या कुटुंबांनी देव बिरांत ना. भुरग्यांक भावार्थ मागणें तें कांयच ना. भुरग्यांक लौकीक शिकप, ट्युशन आनी तांणी वैरीचें नांव बरीचें तितलें मात्र तांकां मागणें ना, तांकां दोतोन ना, तांकां भावार्थ ना. एका पाद्र्यापान विगारान सांगलें अरे बाये तुजो पूत दोतोनेक येना, तुजो पूत सोमा मिसाक येना, ताका दोतोनेक धाड आनी मिसाक धाड. पाद्र्याबा म्हणाली रागानशें म्हज्या पुताक ट्युशनाक वचोंक आसा, आयताराचें ट्युशन दवरलां. ताणें मुखार व्हडलें नांव व्हरचें, आमच्या कुटुंबाक हुशार जायचें आनी परिक्षेनी पास जावन एक दाक्तेर गी इंजिनियर जायचें देखून मिसाक जावं दी, दोतोनेक जावं दी येवंक जायना. जर तर ताका सीट मेळ्ळी ना जाल्यार तुमी ताका सीट करून दितात गी सवाल पाद्र्यापाक. पाद्र्या म्हणलो बाये संवसारांत सीट करून दिवं म्हाका जावचें ना, पूण सरकारांत एक सीट करूं म्हाका जाता. देखून त्या खातीर तुज्या पुताक दोतोनेक धाड आनी मिसाक धाड म्हणाली. आयच्या आजकाल समाजांत अशें पळोवंक मेळटा, आयकोंक मेळटा न्ही गी. भुरगीं आसात कुटुंबांत एक दोन, पूण जबाबदारी आवय बापायक ना. भुरग्यांक तांचेतल्याकच सोडचें, तीं तांचेतल्याक व्हड जातात. तांकां कितें जाय तें दिवचें, तांकां बरें नडतें, बरें मौल्यां, भक्त
मागणें तें थंयसर ना. एका भुरग्यान देवाचें नांव आयकुचें आवयच्या हुस्क्यार तावन. एका भुरग्यान मागणें शिकोवंकू आवयच्या हुस्क्यार तावन तें मेळटा. एका भुरग्यान बरें जायजें, बरीं मावल्यां, भक्तीपण, भावार्थ, देवाचो मोग, देवा विशांत तें कुटुंबांत तावन येवचें. देखून म्हळें कुटाम बुन्याद एका भुरग्याच्या मनशाच्या जिणेक एक बुन्याद. असलीं कुटुंबां आमकां असलीं जर तर आसात जाल्यार आमचीं कुटुंबां तांतू मेळ्ळ्यांत गी हांव चिंतिना. तुमचीं कुटुंबां तसलीं न्हय. तुमच्या कुटुंबांनी नीज जावन भक्त आसा, भावार्थ आसा, देखून तुमी हांगासर आयल्यात. पूण जर तर कुटुंबांत जर तर मागणें आनी उणें जालां, आज हो निर्धार तुमच्या कुटुंबां कशीं तुमी सांबाळीचें म्हणून. आमची एक क्रिस्तांवांची जिणी ती मागण्या सांगातच आसा. मागणें आनी क्रिस्तांव मनीस, क्रिस्तांव व्यक्ती ती सांगाता वतात. क्रिस्तांव म्हणटा आसतना ताच्या जिणेन मागण्या आसा. आमी दीस सुरू करतना मागण्यांत सुरू करता. दीस आखेर करतना मागण्यांत तो आखेर जाता. वैमू हाका तुमी ओपतात. इतलें मात न्ही, दिसा मोदें आमी वावर करता जाल्यार सांजेर आमोरी आनी तेर्स तो कुटुंबां सांगाता. आमच्या कुटुंबांत तो आसाच. वैमू तुमच्या कुटुंबांत तें आसतलेंच, ना जाल्यार सुरू करा. तशें जाल्यार आमची जिणी मागण्याची, आमची जिणी आमचें कुटाम मागण्यांत वय जाल्लें कुटाम म्हणलें आमी खंडीत जावन ओपवता आनी मागण्याची गरजी आमी समजता. मागणें आमच्या कुटुंबांत तें दिसून येयचें. आमची कुटुंबां बरीं जायचें म्हणटा आमी. थोडे फावटी आमकां आयकूंक मेळटा, म्हाका घरांत रावोंकूच मन येना, खंय फावटी खंय या म्हणून जाता. तितकें सूख भायर गेल्यार घरांत खरांदाय लढाय आनी अशें. कित्याक म्हणलें सवाल विचारला गी, तुमच्या घरांत देव आसा गी? देवान तुमच्या घरांतली वस्ती ती आसली सोडल्या गी? जेजू तुमच्या घरांत हांवन गेला गी? कशें तें? तुमच्या घरांत जर तर मागणें ना, मागणें आसतना देव थंय आसा. देव हजर जाता आनी त्या कुटुंबाक बेसावन दिता. त्या कुटुंबांत समाधान आसा. त्या कुटुंबांत एकवट आसा. त्या कुटुंबांत मैपास मोग आसा. त्या कुटुंबांत भावार्थ आसा. कित्याक देव आसा, कित्याक मागणें आसा. आनी त्या खातीर आमचें कुटाम भावार्थाचें, कित्याक मागण्याचें तें देवासपण थंयसर आसा. आनी हें भावानो भयणीनो आमच्या कुटुंबांत तें येशें आमी त्या प्रमाणे मिनत काडूंक आसा. आमी मागण्याक आदेवस म्हणचो न्ही. हांवें एकटी सांगलें एका भुरग्याक, तुमगेर तेर्स म्हणटात गे म्हणून. तें भुरग्याक म्हणालें, आमगेर आतां व्हडलो तेर्स ना, धाकटो तेर्स मात्र. हांवें तर धाकटो तेर्स म्हळ्यार कसलो? आनी ते म्हणाले, तें बेसांव मागचो तेर्स म्हळ्यार माग आमोरी म्हणून ताका कळ्ळें ना. आमोरी जाता बेसांव मागतात न्ही, तें बेसांव मागचो तेर्स खंय गेल्यात. आमकां मालगड्यांत हांव देवान आयिल्लें भक्तीपण कुटुंबाचो तेर्स म्हणजे तसलें तें भक्तीपण तुमच्या कुटुंबांत जिवें दवरा. उपरांत तुमच्या भुरग्यांक तें पाशार करा. आनी तुमच्या कुटुंबांत तो तेर्स मागणें म्हणटा आसतना तुमच्या भुरग्यांक सांगाता, काण घेवन सांगाता तें मागणें म्हणा. म्हाका उडास येता एक व्हडलें बिजनेस करचें कुटाम जवळे शॉपाचें. ताचे कडेन अशें उलयता आसतना हांवें सांगलें, तूं जवळ शॉपांत आसाय, तूं घरा येता आसतना वेळ जातलो, मागणें नासचें तेर्स आसचो ना. तो म्हणालो, पाद्रापा हांव 9 वरां भितर रातीक घरा पावतां.
आनी हांवें सांगलां घरच्यांक णवचें जेवचें पुरा तुमी 9 वरां पयलें मूग दिवचें. हांव पावुल्लोच हांव तेर्स सुरू करतां आनी तेर्स म्हणटाच हांव मागीर म्हजें काम हांव न्हावंगी मागीर जेवंगी पूण उपरांत ती न्हिदोंक येतात. पूण तेर्स बिलकूल आमच्या कुटुंबांत आमी कळोवंक ना. कसली अपुरबायची देख ही देख आमकां न्ही जावन आमच्या कुटुंबाचेर एक दीस घालूंक उलो दिता. भावानो भयणीनो, आमची कुटुंबां तर बरीं आमी करूंक आसात. आमची कुटुंबां बरीं करची म्हळ्यार आमी देवाच्या आदारान कुमकेन आमच्या कुटुंबान मागणें ते केदाळे जिवे आसूं दी. मागण्या मुखांतर देव आमच्या कुटुंबांत हजर आसूं दी. मागण्या मुखांतर आमच्या कुटुंबांत समाधान एकवट मैपास मोग आसूं दी. आमचो पापसाहेब पापा फ्रांसीस म्हणालो, भगवंत कुटुंबाचे आदर्श तुमच्या कुटुंबाक तुमी काण घेया म्हणालो. मोरये बरी तुमी सेवेची मनशां जायचे. स्त्रियेक प्रत्येक तरान तो म्हणालो सेवा तुमच्या कुटुंबांत. आनी जुजे बरी नितीवंत तुमच्या जिणे समाजेंत सत नीत जिवंक उखल धरूंक तसलें कुटुंब आनी तुमच्या भुरग्यांनी जेजू बरी विदेय जावन चलोवंक हें सगळें तुमची कुटुंबां तुमी वडिलां अशें सांगता. तुमी जियेत आसतना भगवंत कुटुंबाचे आदर्श तुमी जियेत आसतना तुमचें कुटुंब न्हीद जावन बेसांवांनी भरलेलें जातलें. जुआंव पौल दुसरो आतां तो सांत तो मोदें मोदें नव्या काजारी जोड्यांक मेळटालो. एक फावटी नवी काजारी जोडी ताका मेळोंक आयिल्ल्या वेळार तांचे कडेन तो म्हणालो, तुमकां देवान दिलां आपणें कुटुंबाचें जिवीत प्रारंभ करूंक. देखून तुमकां देवान सांगात हाडलां, लग्नांत तुमगे एकवटायलां. आमचें कुटुंब पळया, देवान आमकां एकवटायलां तो म्हणालो. आनी देखून तुमचें कुटुंब तुमी बरें सांबाळा. आनी तांकां तो अशें म्हणालो, तुमी कुटुंब प्रारंभ करतात, सांगाता रावा, सांगाता मागणें करा, सांगाता जेवा, सांगाता वेळ करची आनी मोगाचें आनी एकवटाचें मागण्याचें कुटुंब बांदून हाडा. पापसाहेबान त्या कुटुंबांक दिल्ली बुधबाळ सांगाता रावा, सांगाता मागा, सांगाता जेवा, सांगाता वेळ करची आनी मोगाचें एकवटाचें मागण्याचें कुटुंब बांदून हाडा. ही बुधबाळ पापसाहेबान दिल्ली. भावानो भयणीनो, हर एका आमच्या कुटुंबाक ती सहजल्ली ती आमी पाळूंक प्रयत्न सांगाता मेळोंक, सांगाता रावूंक, वेळ सांगाता करचूंक. तुमच्या भुरग्यांक सांगाता वेळ तुमी करचे गी. भुरगीं वाडोवन येता आसतना ती सांगाता उलोवंक तांकां तुमी अवकाश दिनात. देखून मोबायल सकाळी तो सान मुसर वेळ मेळ्ळ्या प्रमाणे मोबायलाचेर ती आसची. सांगाता तुमी बसोवन उलोवंक, तांचें सूख दूख आयकूंक, कस बेजारे समजोन घेवंक आवय बापूय तयार आसात गी. तें भोव मुख्य. तुमच्या भुरग्यांक बरीं मावल्यां शिकया. कुटुंब बरें जायचें तुमचें आनी उपरांत तीं बरीं उरतलीं. तुमकां तुमचीं भुरगीं जावन आसात, देवान तुमकां दिल्लें दायज म्हूण समजोन काण घेया. भाव भयणीनो, कुटुंब जावन आसा देवाचें येवजन. भुमी वैकुंठांत देवान आदांक आनी येवेक रचून बेसांव दिलें आनी म्हळें वाडा चडा संवसार बरा. कुटुंब प्रारंभ जाल्लें देवातावन आनी हें कुटुंब आमचें देवातावन प्रारंभ जाला म्हूण उडास दवरा. देखून आमचें कुटुंब देवाक मानवाचें कुटुंब जावन आमी बांदून हाडया. त्या कुटुंबांत तर मागणें आसूं दी, त्या कुटुंबांत मोग माया मोग आसूं दी, त्या कुटुंबांत एकवट आसूं दी, त्या कुटुंबांत भावार्थ चडांनी चड तो भावार्थी जिणी जिवंक आमकां आदार दिवून दी. आयचो ह्या फेस्ताचो संदेश भावानो भयणीनो तुमी घरा येता आसतना व्हरून वचा आनी तुमच्या कुटुंबाचेर एक दीस घाला. कितें उणें पडलां
तें भरती करूंक प्रयत्न करा. जेजू कडेन कृपा मागा. जुजे वास तुमकां प्रत्येक रान तुमच्या खातीर विनंती करतलो. आमेन. दया करून उबी रावा. आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सदमंता सर पदवेदार बाप तो स्वर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सदमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्माला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड करा देवा तावन जल्मलो खरो देव तो बापा तावन जल्माला ताका रुचूंक ना. बापाच्या सैमाचो आमा पुलच्या पसोत आनी आमच्या सर्वड्या पसोत सर्गार ताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पसोत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो. ताकस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. तेन्ना जिवांच्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सदमानता ईश्वर आनी जीव जातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर नमस्कार आनी फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतावरी स्थापले देव सभेक सदमानता पथकांच्या पक्षाच्या खातीर एक पवित्र आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी येवपाच्या सत्याच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. एक कुटुंब जावन आमी हांगासर हजर आसाव. जुजेबाचाक मान करूंक आमी आयल्या. आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमच्या बापाक आमी भेटोवया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या अधीन दिल्ल्या समेस्त कुटुंबांक भावार्थान आनी मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवंक आदार दिशें तशेंच तुजें उतर धैर्यान परगट करीशें कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांचे तशेंच समाजाचे आडलते चलयतल्या समेस्त मुखेल्यांनी तांच्या हातीन आसल्या समेस्त कुटुंबांक मोगान सांबाळीशें आनी तांच्या गरजांक स्पंदन करून शांती समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत लाभय. संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी झुजां आखेर जावन समाधानाचें राज स्थापीत जावन म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांनी आसल्या समेस्त पिडेस्तांक तुका समर्पिता. तांचे कश्ट सोसूंक बळ आनी सोंसणीकाय दी. तांची सेवा करतल्यांक खरो संतोश लाभय अशें तांणी सर्वांनी मागण्या मुखांत भावार्थ सांबाळूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी मागण्याच्या स्पिरितान आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तुजी कृपा दी. तांणी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेर चलोवन भावार्थी जिविताक सदां साक्षायशें कर म्हूण मागता. ह्या महाबरबेक विविध रितींनी दान दिल्ल्या समेस्त दानीचेर तुजी विस्तार आशिर्वादा घाल. तांच्या सॅक्रिफीस आनी त्यागाक प्रतिफल लाभय. तांकां समेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता. येवंकरिस्ताच्या ह्या मेजा बावारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी सदांच मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली भावार्थी कुटुंबां जावन जियेशें कर आनी समेस्तांनी एकामेकाच्या गरजांनी सदांच पावोंक सुकलेल्यांक सदांच भोगसूंक आनी मागण्याच्या स्पिरितान तुजी खुशी समजून जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपा लाभय म्हूण मागता. आमची कसकी गरजो मागणी आतां काळजांत तावनूच देवाक भेटोवया. भोव मोगाळा बापा हांगासर परगट उचारली आनी आमच्या काळजांत तावनूच आमी तुका
उबारिल्ली आमची मागणी दयेन स्विकार कर. सांजू देवासाक मान करूंक आमी हांगासर आयल्या वाजता आमचेर समेस्तांचेर तुजी आशिर्वादां वत. आमी संतोशाची समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबांनी मागणे भक्त आनी संच भावार्थ जिवो दवरूंक आमकां गरजेची कृपा दी. आमी सदांच तुका मानवांची जिणी जिवंक कृपा दी. आनी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानात भाग घेवंक आयिल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान सांबाळ कृपेन आनी देण्यानी भर. सर तांच्यो गरजो तूं सुदारशी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पान संको 9 गीत संको 11 संतोष बरीत काळजान पेज नंबर 9. Swari
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळटीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, क्रॉस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन तितावन अस्तम ते पुर्यान तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी येडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त
घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. जेजू आमी उडोवपाता आनी काल्सिंतले पियेना, इतलेच मोटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण करता. बापा, आमचे सडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता, तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोब घेवन ओंकार मरियेच्या सांजुचे तिचो पती तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या भगिवन जुजे वाजाच्या आनी समेत भक्तां सांगता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या आनी पिटर पावल आनी लुईस पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगातीत ह्या संवसाराक अंत दिल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सस्नाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सजनाच्या सजना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसो. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं सर्व सुभागी. सुम्यात म्हाका पावना म्हाका आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. नमियरलेल्या जागी आनी मणियारी कुमगार वांडटात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान तुमी कुमगार घेवचो. घुसपोट करिनाकात. ह्या तुर्तान वचूंक प्रयत्न करिनाकात. क्रिस्ताची कूड म्हणून मणियारी सांगतना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिया.
आनी तूं कोण भावार्थी या हेर म्हणून आमकां कळटा. ताचे उपरांत तुमच्या जाग्यांनी वचून भक्तीपणी बसचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. Now this is the time for receiving the Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholic faithful. Therefore, non-Christians are requested not to come forward to receive this communion. 514 गीत संक 20 पेज नंबर 14. Sandor Boya
मोगळ भाऊ भयणीनो, जेजू आमच्या काळजान खरोच हाजर आसा. हो वेळ ताका अर्गां दिवचो. आमच्या काळजा मनांची आशा ताणें थांबयल्या. ताच्या पवित्र उतरा वरवीं आनी ताच्या मासा रक्ताच्या पोशणा वरवीं ताणें आमकां सासणीक जिवीत दिलां. देखून ताका अर्गां दिवया. हांव थोडे उले करतां. आमची जबाब जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आयच्या दिसा तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. ह्या तुज्या पवित्र येण्याच्या काळार आयचो हो फेस्ताचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. ह्या मिसा वेळार तुजें दैवीक उतर तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. तुज्या उतरा वयल्या विवरणा वरवीं ह्या शर्मा वरवीं आमची मोत तुवें उजवाडायिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. आमच्या मोतीचो काळोख आनी अंधकार तुवें पयस केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. आमकां सगळ्यांक भावार्थांत थीर आनी घट केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. आमचो भरवोसो जिवाळ केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. तुज्या मासा रक्तान आनी तुज्या उतरान तुवें आमकां पोशीत केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. आमकां बरी भलायकी आनी मतीचें शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. तुजी काकूळत ह्या मिसा वेळा चड करून ह्या फेस्ता संदर्भी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. मागण्याच्या बुनयादीचेर बांदिल्लें बरें घराणें तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. तुवेंच जावन आमकां मागूंक शिकयिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. आमच्या काळजांत हांव देवाक उद्गारया. अर्गां ताका दिवया. ख्रिस्त प्रसादाच्या उपरांतल्या मागण्या खातीर सगळीं उबी रावया आनी जेराल बेसांव जातेच पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवयेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यान लबदोंक आमकां शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. सुम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. प्रार्थुया. सर्व दयाळायन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींक लाभोवन कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर पिडेस्तांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टतेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर.
तुज्या भक्ता सांजुजे वाजाचे मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या सांगतपणांत जोडिल्ल्या दैवीक अनभोग सासणाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखन बसात. सुख जाली. उबे रावा, उबे रावा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे देखन बसा. ह्या फेस्ता मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या आनी आमकां अर्थभरीत आपुरबायेचो सांजुजे वसाच्या सुस्पिरितान शर्मावन दिल्ल्या आमच्या निवृत्त बिस्पांक अदीक मनादीक दोतोर लुईस पौलसोजांक आतां ह्या आमच्या श्रायनाचे पुण्यक्षेत्राचे रॅक्टर फुलांचो तुरो दिवन उपकार बावडटात आनी दिन वाचतात. श्रायनाच्या रॅक्टरान थावन आतां देव बरें करूं म्हणची उतरां उपकार बावडणी ज्या कोणें आमकां आदार दिला तांकां सर्वांक. सांजुजे वाज बापाच्या पुणशेताक येवन आमच्या गोळी बापाच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकांक भितर भायर तेणें न्यासच्या हर एकल्याक दानीक पिरजेन मडदोम फुलांक जेवणाक लायटिंग्स आनी सावंड सिस्टम कुमक दिल्ल्या विविध रितींनी सांगातपण वावर वेळ हजरपण वाड्यावार शिनपाक रांदपाक कुमक केल्ल्या गायन मंडळेक शिस्त पार्किंग मिसांक घेवंक स्टॉलांत साक्रिस्तीन कुमसाराक जेवणाक आदार दिवच्या सर संद्यांक आमच्या गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावल सोज तांच्या नांवी बाप संतोष मेनेजस आनी म्हज्या नांवी सर्व आमच्या पुणशेताच्या समितीच्या सांद्यांच्या नांवी ह्या वार्षिक महापर्बेचे हार्दिक शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां. मोगाळ भक्तिकानो, जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणल्या ध्येया खाली फाटल्या 20 आनी 2 वर्सां 22 आमच्या मंगळूर दियेसेसीचो गवळी जावन मोगान जतन घेवन सर्वांच्या आत्मीक लौकीक आध्यात्मीक सामाजीक बरेपणा खातीर वावर केल्ले आमचे मोगाळ निवृत्त बिस्प अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावल सोज मिसावांत वर्ती उर्बा
दाखोवन बिदर तशें आफ्रिकाच्या सामे पूण आतां बिदर आसले गुलबर्गा दियेसीस उदरगतेक तुमी कारण जावन आसात. तुमच्या ध्येया प्रमाणे सदांच मोगाळ मैपासी खुशाली जावन सर्वांच्या गरजांक तुमी स्पंदन केलां. सांजेचे वाज बापा थंय आनी ह्या पुणशेतांतय आजचो मोग आनी भक्तीपण तुमचो वर्तो जावन आसा. फाटल्या हरी एका सांजेचे वाज बापाच्या परबेक तशेंच ह्या वर्साय परबेच्या निमाणे दिसा संभ्रमीक मिसाक प्रधान याजक जावन एवकरेस्तीक आचरण चलोवन देवाच्या उतराचो जोगतो संदेश मागण्या मुखांतर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यां बाळांक आमी एक बरी देख दिवन आमची कुटुंबां मागण्यांत वाडली भावार्थाक रुजवात दिवची जाय म्हणली तुमची आशा. आनी हें आमच्या खातीर मागल्या मोगाळ गवळी बापानो ह्या पुणशेतांचे अध्यक्ष अदीक मनादीक दोतोर पिटर पावल सल्दाना गवळी बापाच्या नांवी पुणशेताच्या समितीच्या सर संदेच्या नांवी बाब संतोष मिनेजीस आनी म्हजे तर्फेन तुमचो उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सांगाताच सांजेचे वाज बाप तुमचे खातीर विनंती करून बरी भलायकी मुखल्याय सबार वर्सांनी हांगासर येवचें भाग फावो करता म्हणल्या विश्वासान तुमकां आमी बरें मागता. देवाचें बेसांव सदांच तुमचे सवय आसून तुमचें जिवीतच आमकां एक प्रेरण मेलफंक्त जावं दी म्हणल्या आशेन तुमचो उपकार आमी बावडता. ह्या संभ्रमीक मिसाचेर सहबेटोणी केल्ल्या सर्व पाद्र्या बानो तुमकांय देव बरें करूं. मुडीप फिरगेजेंतल्या 9 वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधी क्रियाळ ICM आनी YCS सांद्यांक फिरगेजेंतल्या संघ संस्थेच्या अध्यक्ष सांद्यांक शाबसकी फावो बंटिंग्स घालून सेवे मुखांतर नितळाय जेवणाचे ती आयदनां बश्यो दिवच्यो रांदवई सुटी करची दीस आनी रात म्हण लेखी नासतना सर्वांनी केल्लो वावर होगळीक एक फावो जाल्लो. तुमच्या वावराक देव बरें करूं आनी जुजे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां मागता. फेस्ता दिसांनी रांदपाक कुमोक जावन आयदनां बश्यो नितळ केल्ल्या वाड्यावार शिनपाक रांदपाक कुमोक आनी प्रत्येक जण ह्या वर्सा रांदप आमच्याच मुडीप फिरगज घरांनी केल्लें जावन आसा. हर एका वर्सा शिंदाप करून रांदपाक दुसऱ्यांक आपोवचें पूण हांगासर आमच्याच लोकांनी दिवची ती मोगान ती सेवा आनी त्या मोगान दिल्ल्या सेवेचो फळ एक रुचीत रांदप नितळ जेवण आयिल्ल्या सर भक्तिकांक लाभा जाय म्हणल्या दिशेन तांणी बरें मन दाखयलां. तुमी पळोवंक पुरो थोडे जाण बसल्या कडेन दोळे जमतात म्हळ्यार 3 दीस जावन सकाळीं 4 वरां तांचो वावर सुरू जाता सांजेर 10:30-11 वरां पर्यंत हांगासर वावर जाता. आनी हे 3 दीस तांणी दिल्ली ती सेवा कित्याक आयिल्ल्या भक्तिकांनी तुमी जेवल्ले ते एक धादोसकायेन तुमी वचोंक आसा. आत्मीक बरेंपण जोडटा आसतना कुडीचें बरेंपण जोडिचें म्हणल्या आशेन देखून सर्व म्हज्या मुडीप फिरगजकारांक 9 वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक सर संद्यांक तुमच्या सर्वांच्या नांवी हात जोडून हांव तांचो उपकार बावडतां. देव जुजे वाजा मुखांतर तुमकां आशिर्वाद घालूं. सांगाताच भायर भितर शिस्त वाहनां पार्किंग जबाबदारी थंयसर वताक रावून करतात. लायटिंग्स आनी सावंड सिस्टम पळोवच्या उदकाची मांडावळ करच्या मिसां दान आनी मोडदोम घेवन स्टॉलांत साक्रिस्तींत कुमसाराक वाट दाखोवच्या याजकांक सुदर्शनच्या आनी जेवणाक आदार दिवच्या ध्यानागुये लागीं सेवा दिवच्या वाती पेटोवच्या लागीं जबाबदारी घेतिल्ल्या रेलिके लागीं फुलां दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ सांबाळच्या वेदी सेवा करच्या आल्तार भुरग्यांक फेस्ता दिसांनी रिक्षा धर्मार्थ दिवच्या मनीस बेन्नाडी सोजा फेस्ता दिसांनी आल्तारीक तशेंच सांजुजे वाज बापाच्या पुणथळार दिल्ली फुलां आकर्शीत रितीन सोबोवच्या मनोज कुटीन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक फुलां दान दिल्ल्या कार्यनिर्वाहक जावन वावर दिवच्या विविध समितीचे मुखेलपण घेवन वावर केल्ल्या प्रत्येक रितीन स्वागत समिती फंड रेजिंग समिती प्रचार समिती आनी विविध फिरगजांनी वचून फेस्ताचे बॅनरां घाल्ल्या मने सिरियल कुटींना ह्या वर्सा पुणशेतांत वावर करच्या रॉबर्ट तशें लादेनाम आनी दानारुपी पुण्यक्षेत्राच्या बरेपणाक कुमो करचे आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां मागता.
आकर्षित रितीन शामियाना घालून आदार दिला. BJV शामियाना असो मालक विजय वात दिल्यारी तो मुखार येना. तसो वावर फाटल्यान तर जुजेवाज बाप तुज्या फाटल्यान रावून तुजें सगळें हे बरेपणाचें चिंताप सुफळ करून दी. तशेंच हांगासर सावंड सिस्टमांची जबाबदारी घेतिल्ल्या मने संतोष डिसोजा तकाय ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा हांव. गायन अमरिफात फेस्ताचो संभ्रम दोडतो केल्ल्या गायन पंगडाच्या सर्व संद्यांक तांकां तरबेत केल्ल्या आनी हर एका शुक्रारा वाजंत्र खेळून गायन गावन भक्तीपणाक आदार दिवच्या माने सायमन पायस हांकां देव बरें करूं. ह्या पुणशेताचो संभ्रम आनी हर एका शुक्रारा हांगासर जावच्या भक्ती कार्याचो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल आनी आज हांगासर करनासात ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मने स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिद्धबंदेक देव बरें करूं. सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमकां लाभो. वज्याच्या पुरशावा वेळार सांजुजे वाज बापाची माजोरूंक वाहन दिल्ल्या मनीस लॅन्सी कुटीना अरुण डिसोजा अल्पेस डिसोजा नट्टी इतलू कन्स्ट्रक्शन सुरंगा रावंक संघात दिल्ल्या मनोज कुटीना लॅन्सी कुटीना लॅन्सन कुटीना मिल्टन कुटीना फेलिक्स कुटीना तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. हांगासर आमकां जायत्या संगतींनी सुदारशिला जेवणाच्या मेजांनी ह्या लोटे आनी कितें गरजेच्यो वस्तू नितळायच्यो दिवन आदारशिला जयसन कुटीना जयदेव कुटीना पुत्तूर तांकां ह्या संदर्भी तांचो उपकार आठयता. जुजेवाज बाप तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालो म्हणून मागता हांव. महापरबेचो संभ्रम बऱ्यान जायज म्हणल्या दिशेन सर्वांक सांगाता घेवन मांडावळ करून हर एका वेळा गरजाक पावून आपणाक सेवा करूंक मेळिल्लो एक अपूर्व अवकाश म्हणल्या चिंतपान फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या बरेपणाक वावरचो. फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष मनीस नवीन डिसोजा आनी हर एका संगतींनी सांगातपण दिवच्या कार्यदर्शी मनीस संतोष डिसोजा 21 आयोगांचो संचालक मनीस लियो डिसोजा विविध रितींनी सेवा दिवच्या सांगातपण दिवच्या फिरगज गवळीक परिशदेच्या फिरगज आर्थीक समितीच्या सर्व संद्यांक पुणशेताच्या समितीच्या संद्यांक आनी हाताक हात दिवन वावर केल्ल्या समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या वावराचो फळ सांजुजे वाज बाप तुमकां फावो करतलो. ह्या पुणथळाच्या उदरगते खातीर वावुरलेले तवळचे पाणीरचे विगार आनी हांगासर सेवा दिवन आतांय हेर कडेन सेवा दिवचे बापा ऑल्विन बाप अँड्रू बाप ग्रेगरी बाप बेंजामीन बापांक गौरवान मान बागयता आनी तांच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा हांव. 3 दीस ह्या पुणथळार सेवा दिवंक आयिल्ल्या आमच्या दिएसचे दियाकोनांक सर्वांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या विगारांक सांगात दिल्ल्या आनी आतांच्या विगारांक सांगात दिवच्या मुडिपू फिरगजगारांक तुमच्या मुखेलपणाक सांगातपणाक आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव. वर्सां मदें शुक्रारांनी नोवेनाच्या वेळी वाड्यावार मोगाचे सेवेरुपी दनपाराच्या जेवणाचे मांडावळ करच्या तुमकां सर्वांक अभिनंदन. तशें देव बरें करूं. पुणशेताच्या फेस्ताक पेरजेन मुड्दोम जेवणाक फुलांक दान दिवन कुमो करून बरें मन दाखयल्ल्या सर्व भक्तिकांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जे तुमी करतात जे तुमी दितात जे तुमी हांगासर आशेतात जुजेवाज बापा मुखा देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो म्हणल्या विश्वासान तुमचो उपकार बावडटा. भलायकेची जागृतकाय घेवच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटल सिबंदेक देव बरें करूं. आमच्या हर एका भक्ती कार्याक लितुर्जीची सगळी मांडावळ कर्ण कार्ये दिल्ल्या बाप विजय मचादो मंगळ ज्योती निर्देशक आनी हांगासर सगळे अनाउन्समेंट वेळार हांगासर सेवा दिवन आसच्या बाप दोतोर रुडॉल्फ राज पिंटो कार्मेलीत याजक रिशिवानांचो सुपेरियर तशेंच तांचें बरें मन तांचो वावर हांगासर तांणी दिला. तुमकांय ह्या संदर्भी देव बरें करूं. दिसा मदें इतर संगती कार्यनिर्वाहक जावन सर कळवण्यो ह्या पुणशेताचे परिचय गरजेचे माहिती दिवच्या मनीस लिओ मास्टर मनीस लॅन्सी मास्टर आनी मनीस फेलिक्स मास्टर तुमकां देव बरें करूं. शुक्राराचे आनी आज कुमसरा संगातपण आनी कुमो करच्या फरंगीपेट कवेंताचे याजक तशेंच आज कुमसरा संगातपण दिवंक आयिल्ल्या दिएसजीच्या वारेड्याच्या रिलिजियस आनी सर्व याजकांक देव बरें करूं. मिसा पयलें
चड पाद्र्याब नातिल्लें आज कुमसाराक, कित्याक आयताराचो दीस तांणी घेतिल्लें मिसाम आसता. पूण आतां कोणायकी कुमसारां बाकी आसा तर पाद्र्याब परत आयल्यात. तुमी तांचो फायदो जोडचो, आत्मीक बरेपण जोडचें. ह्या पुणथळार जुजेवाजा मुखांत्र तुमच्या थंय तुमच्या कुटुंबांतय बरेपण आपणावंक हो एक अपुरो अवकाश जावन आसा. वर्सां सांज जुजेवाज स्टायन स्टॉल सेवा आनी वावर करची आमची मोगाची सिस्टरां, सुपिरियर सिस्टर फिला, सिस्टर फातिमा, सिस्टर जुली, तुमकां देव बरें करूं. हरी एका फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या संगतींनी म्हाका सांगात दिवचो. आनी आज हांगासर सगळी मांडावळ बऱ्या रितीर जाय आनी ह्या मांडावळी फाटल्यान जायते वावंट करून मिनत काडन आसा. स रितींनी मुखेलपण घेवन ह्या पुणथळाची घडितां बरेपण आराधन नोवेन माध्यमां मुखांत्र चडीत लोकांक पावोवंक लितुर्जी तरबेती आनी सर संगतींनी जबाबदारी घेतिल्ल्या फादर संतोष मिनेजस म्हज्या सांगाता आमी सांगाता वावर करता. पाद्र्या बनो बिस्पाच्या नांवी जमल्या सर भक्तिकांच्या नांवी तुमच्या सेवेक आमी आभार मानता. ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮುಡಿಪು ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. निमाणे कोणाचेंय नांव सोडून गेला जाल्यार प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमक केल्ले आदार दिल्ल्या सर्वांक जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी भेटोवन तोच देवातावन तुमकां फावो करतलो. नांव तुमचें सांगूना तरी ताका कळीत आसा. तो देवातावन तुमकां बरेंपण फावो करून दी. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फेस्ताचे शुभाशय. आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणल्या ह्या पुणशेताचो रॅक्टर बाप आसिसी आनी ताचो सांगाती बाप मेनेजस तांच्या नांवान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां फेस्ताचे शुभाशय आनी जुजेवासाची प्रत्येक आशिर्वादां बेसावां मजत तुमचेर मागता. हांव हर एका वर्सा म्हणले बरें हांगासर ह्या पुणशेताच्या वार्षिक उत्सवाक येता आनी तुमी हांगासर येता. तुमच्या पैकी सुमार जाणां तुमच्या तोंडां म्हाका उडास आसा तुमी येतात आनी अशें आमी जुजेवासाक मान करता. तो जुजेवास आमकां आदार दिवन दी. ह्या वर्सा विंचुल्लो तो संदेश आमच्या कुटुंबा विशयांत तो हांगा आयिल्ल्या वेळार कुटुंबाची भेट करून गोंयांत हांव पांय वटेन आयिल्लो, खाली पांयांनी आयिल्लो, वाटेर मोदें मोदें रावन कुटुंबांक भेट करून काजारां जाय नासलीं काजारांक करून भुरग्यांक बाबतींत दिवंक आनी अशें ताणें ती सेवा दिल्ली आसा. आनी हांगासर तो तुमच्या मलगड्यांक तीच सेवा ताणें दिल्ली. कुटुंबाची सेवा कुटुंबांक बेसांव दिल्लें आनी कुटुंबांक बरें केल्लें. तोच जुजेवास आमच्या कुटुंबांक आतांय आशिर्वाद दिवन दी म्हणून हांव आशेता आनी मागता. हर एक वर्सा हांव पळयता मस्तू अभिवृद्धी जाल्ली ती आनी ह्या वर्साय तुमच्या पाद्रापाच्या रॅक्टराच्या मुखेलपणाकार आनी की बरेंपण जाल्लें म्हाका दिसता. देखून ताका हांव प्रत्येक तरान म्हज्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. कळमितांतलो वावर आनी तुमी फिरगसगारां ताच्या सांगाता मेळोवन हांगासर अभिवृद्धी करूंक तुमी वावुरतात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवास तुमकां सांबाळून दी, तुमकां आशिर्वाद दिवन दी आनी सर बरें तुमकां जावं दी म्हणून आशेता आनी मागता. ह्या वर्सा तुमी फिरगसगारांनी हांगासर फाटल्या 3 दिसांनी जेवण तयार केलां म्हणून आनी पात्रां म्हणलो तुमचे दोळे ते सुजिल्ले पळयता म्हणून न्हीद खळोवन तुमी वावर केला. तुमच्या वावराक फावो तो फळ देवातान आशिर्वादां मेळोवन दीत म्हणून हांव आशेता आनी मागता. आनी जुबलेवाक आमी तयार करता. हे एक पुणशेत जुबलेवाच्या वर्सा एक भेट करचो यात्रेक पैणाचो जागो आनी त्या वेळार तुमी येतल्यात आनी बरें
पण जोडटेल्यार म्हण आवश्यक येता तुमकां परत फेस्ताचे शुभाशय आनी तुमच्या ह्या पुनशताच्या रेक्टराक बापा सिसीक आनी सहायकाक हांव बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा सर्व आशिर्वादा देव आमचेर समेस्तांचेर वचून दी म्हूण म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें देव बरें करूं. ह्या फेस्ताक जायत्यांनी आदार दिला पूण थोडे महापोशक रावल्यात तांची नांवां आतां उलो करतात आनी तांकां मनाच्यो वाती दितात. लुईस डिसोजा आनी कुटुंब एर्माटी 1 लाख रुपये. पाऊल जॉयस रोड्रिगस आनी कुटुंब पदेमार अमेंबळ 50,000 रुपये. हेरी डिसोजा पेरमन्नोरो 25,000 रुपये. 1,000च्या वयर नांवां दान दिल्यांची नांवां ह्या परी आसात. टायसन डिसोजा चर्चवाड 5,000 रुपये. एलिझा डिसोजा काटीपडला 5,000 रुपये. अब्दुल खादर हारीस ग्रीनवूड स्टील डोर्स अँड फर्निचर मुडिपो 1,000 रुपये. सर्वांक देव बरें करूं. आयची मुखली मिसां सांजेर 5 वरांचेर आनी 7 वरांचेर कोंकणी भाशेंत आसतली. निमाणी 2 मिसां फेस्ताची हेरांकी तिळसिया आनी जाता तितल्या लोकांनी ह्या मिसांनी भाग घेवंक प्रयत्न करचो. तुमी वापरल्यो कंतारांच्यो करतल्यो थंयच दायकन सोडणो आसा. कुमसाराची मांडावळ समुदाय भवनांत आसा. कोणाक कुमसा जावंक मेळूंक ना दयेकन तुमी कुमसा जावन वेचे. निमाणें गीत जाल्लेंच जेवणाची मांडावळ केल्या देखून सकाळीं तुमी जेवण घेवन वेचें. सांजुजे वास बापाच्या अजापांच्या जाग्या लागसार तांची रेलीक आसा थंयसर तुमी वचून तुमचो मान बागोवचो. भायर वता आसतना अजापांच्या जाग्या लागसार तुमकां वाती पेटोवंक अवकाश आसा. देखून उगडास दवरा. वर्सां मध्ये हर एका शुक्रारा 10 वरांचेर तेर्स आनी कुमसारां 10:30 वरांचेर आराधना आनी मीस आनी उपरांत नोवेन तशेंच यात्रिकांक जेवण आयोजन केलां. भायर पुणशेताचे आनी मंगळ ज्योतीचे स्टॉल आसा. थंयसर धार्मीक आनी लितुर्जीक बूक सांगात क्रिस्मसाक लग्त्यो जाल्ल्यो संगती आसात. जेजूची सुवार्ता करतलेक वर्गणी बांदूंक ही अवकाश आसा. दयेकन तुमी भेट दियात. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक हांव मनादीक बाप रॉकेक मुखार आपयतां. जेवणाचेर आशिर्वाद तें जातच निमाणें गीत. दयेकन उबी रावया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवीं देवा आमच्या मोगाळा बापार स्तुती तुका पठयता हो बागे दीस भाग्यवान जुजेवास समर्पीत केल्ल्या ह्या पुण्यशेची महापर्व आमी आचरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां स्तुती पठयता ह्या भाग्यान जुजेवासाक ह्या पुण्यशेताचो पात्रून जावन आमा सुमेस्तांचो एक मजत जावन आमकां दिल्ल्या खातीर आज आमी मागता. आमी सेवंगेच्या त्या जेवणाचे आशिर्वाद मागता आसतना हें जेवण तयार करूंक दीस रात म्हणल्यार बरी त्याग सॅक्रिफायस केल्ल्या ह्या पुण्यशेताच्या सर भक्तीचे तुजे आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां दिवंक आदार दिल्या सो दानींचेर पोशकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमी शेवल्ल्या वरवें आमची भक्त भगवान जुजतें आनीक सोडोवन देवाक सडीन मापान अर्गां दिवंक ताच्या महिमे खातीर वावरूंक जाय जाल्यार कृपा आमकां फोव कर. हें प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. So
देवास बापा अम्मा पासून तुवें नाती कर